कायदो न्याय सगळ्या खातीर समान आसता. दरेका मनशाक न्याय मेळोवपाचो हक्क आसा. कायदो आनी पिडेस्त हांचे मदीं अंतर आसपाक फावना. बायलांक जाल्यार मुफत न्याय मेळोवन दिवपाची वेवस्थाय आसा. त्याचो बायलांनी मुजरत लाव घेवचो. कायद्याचो आदर समजून घेवचो. समाज वावुरपी ॲडव्होकेट आल्बर्टिना आल्मेदान सांगले. Access to justice to all. न्याय सबके लिए. Access to justice to all. Access to justice to all. न्याय सबके लिए. Access to justice to all. Access to justice to all. न्याय सबके लिए. Access to justice to all. Access to justice to all. न्याय सबके लिए. Access to justice to all. आझादी का अमृत महोत्सव हे मोहिमेचो भाग म्हूण बिरेस्तारा गोवा स्टेट लीगल सर्विसीस ऑथॉरिटीन AEGIS ऑफ NALSA अंतर्गत पणजे जागृताय रॅली काडली. 2 ऑक्टोबराक सुरू जाल्ली ही कायदो जागृताय मोहीम 14 नोव्हेंबराक सोंपतली. हातूंत जुईज, वकील, कायदो विद्यार्थी, अंगणवाडी शिक्षकांनी उत्स्फूर्तपणान वांटो घेतिल्लो. हातांत घोशणा तकटे घेवन ताणें व्हडली रॅली काडली. समाज वावुरपी आदोगाद अल्बर्टिना आल्मेदान पिडेस्त बायलां खातीर आशिल्ल्या कायद्याच्या आदाराचेर उजवाड घातलो. तुम्ही 4 दीस फाटी एक बातमी प्रसिद्ध झाली ती ऐकली असतली की एका दादल्यान आपल्या बायलेक फार मारलो आणि फार मारून ती मागीर ह्या संवसारांतली उतरली. आमकां आतां एक्चुअली तिका कितें जालां जावं ना तें खबर ना, पूण इतलें आमकां खूब विचार मनान येता असली बातमी आयकतकूच. कितें पयलीं सद्या असली इतल्या फुडें पावपाक कितें गजाल अकस्मात जायना. कितें तरी बारीक बारीक जावन फुडें तितल्याक पावता तें. म्हणटकूच हे बायलेक कितें त्रास जातालो तो तिका खबर नासली काय, खंय म्हणजे खंय वचून तें त्रास जाता जाल्यार घरगुती हिंसा म्हणजे घरान त्रास जाता जाल्यार तिका खंय वचचें तें खबर नासली काय, किंवा तिका खबर आसली पूण तिका घोटाय दिवपाक किंवा तिका आदार दिवपाक कोण नासलो काय, किंवा तिका खबर आसली आनी आदार दिवपाकूय कोण आसलो पूण जेन्ना तिणें कंप्लेन केली तर कोणें तिची नोंद घेतली ना काय, पुलिसीन नोंद घेतली ना काय, किंवा संरक्षण ऑफिसर आसा तेणें नोंद घेतली ना काय, तिका खबर आसली काय ते नोंद घेयना जाल्यार कितें करपाक जाता, तिका खबर आसली काय आनी लोकांकूय खबर आसा काय की कायद्याच्या अंडर सरकाराची जबाबदारी कितें ती हे सगळे विचार येता. तर आमी जर सशक्त जावपाक जाय जाल्यार आमकां कायद्याची खबर आसपाक जाय. आणि खूप संख्यान आमची लॉ स्टुडंट केलेले आहे. ती आमची फ्युचर फाल्यां तीच वीज जातली आणि आमकां जाय तेणी सगळे स्किमी बरे भाशेन सजमलेले आणि लोक जेन्ना तेचे फुडें येतलो ती एडवोकेट फ्री दिवपाचो. दे वील बी टुमॉरो अ कमिटी मेंबर जुवेनाइल जस्टीस आसा कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ ते आसा तेन्ना तांकां कशें दिवपाचें. आपल्या घरान जेन्ना जस्टीस दिवपाचो आसता तेन्ना भुरग्यांक कशे भाशेन सांबाळपाचें आसता. भुरगो जो आसता तो नाजूक आसता, खबर आसना ताका तेणें गुन्यांव केला, सो ताका गुन्यांव ना सांगपाक ही चूक जाली आनी ताका सुदारपाक ताका आनीक तुमी संमती दिवपाक जाय. ताका डिस्टन्स दाखोवपाक जाय की ताचो फ्युचर आसा. गुन्यांव जालो म्हणून तुका पनिशमेंट करूंक जाय. पनिशमेंट म्हणून जेलींत घालिना, ताका आमी सर्विसीस करूंक लायता की जाणट्यांक तेणी मदत करचें, मागीर गार्डन साफ करचें, असली सजा मेळटा तांकां. ताका लागून तुमी सगळ्या भुरग्यांनी स्पेशली लॉ स्टुडंट्सांनी हें मतीन घेवचें. आनी पॅरालिगल व्हॉलंटियर म्हटल्यार कायदो उंच बसता, लोक सकयल आसता. सो कायद्याच्या आनी लोकां मदें पॅरालिगल इज अ ब्रिज. आमी जमनी वयले काडून तुमच्या पर्यंत पावयता. अशें सांगपाक नाका की कायदो लोकांक
कॉम्पन्सेशन मेळता. रेप जाली भुरग्यांची आनी ती तांकां वावुरपाक तांकां शक्ती दिवपाक कॉम्पन्सेशन. जायते खेपे घरगुती हिंसा जाता आनी तातूंतल्यान घरांतल्या बायलांचेर वा घरकान्नीचेर अन्याय अत्याचार जातात. ती वगी रावता वा न्याय मागपाक सोदता पूण तिका कायद्याचो आदार कसो घेवचो तो कळना. अशा वेळार तिणें कितें करचें तें समाजीक वावुरपी आदवोगाद अल्बर्टिना अल्मेदान वेवस्थीत विस्कटावन सांगलें. पळयात. एक कायदो आसा म्हणजे एक क्रिमीचो कायदो इंडियन पेनल कोड म्हणटा ते आनी कलम 490 आनी 8. तशेंच जर तिका धमकायतालो तिजो घोव जावं बापूय जावं चलो जावं म्हणजे घोव समज तिका धमकायतालो जाल्यार आनी एक कलम आसा 506 ब. तर थंय कलम आसा त्या कलमाचेर तिणें जर कंप्लेन नोंद केल्ली जाल्यार पुलिसीन ते कलम लावंक जाय आसलें. जाल्यार ही कलमां तिणें कंप्लेन केल्ली काय जर ही कलमां तिणें कंप्लेन केल्ली आनी ही कलमां पुलिसीन लावना जाल्यार खंय वचपाचें. पुलीस जर एक्शन घेयना जाल्यार पुलीस स्टेशनार जेन्ना कंप्लेन करता तेणी बरोवन काडपाक जाय ती आनी तुवें बरोवन दिवंक जाता आनी कॉपीचेर एक्नॉलेजमेंट घेवपाक जाय. म्हणजे आपल्याक पावले म्हणून पुलिसीन स्टॅम्प मारून डेट घालून दिवपाक जाय. जर पुलिसीन आतां जर पुलीस एक्शन कांयच घेयना बरोवन घेयना कांय एंट्री करना जाल्यार सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस त्या डिस्ट्रिक्टाचो नॉर्थ किंवा सावथ गोवा आमचे 2 डिस्ट्रिक्ट थंय कंप्लेन करूंक जाता. तशेंच आनी एक कायदो आसा तो 2005 हें केल्लो काडलेलो. आतां त्या कायद्या प्रमाणे जर घरांत त्रास जाता तो कायद्याक म्हणटा प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डॉमेस्टीक वायलन्स एक्ट. त्या कायद्या प्रमाणे जर घरांत त्रास जाता खुबशे बायलांक पुलिसीन वचपाचें नासता ताका जाय कसलें तरी संरक्षण जाय. ताका आनी सजा नाका घोवाक किंवा बापायक किंवा चल्याक जर ते त्रास करता पूण ताका कसलें तरी संरक्षण जाय. तर संरक्षण जाय जाल्यार ती त्या कायद्याच्या अंडर एक फॉर्म भरून प्रोटेक्शन ऑफिसर आनी गोंयांत प्रोटेक्शन ऑफिसर म्हणजे BDO एक तालुकान BDO आसा पळय थंय कंप्लेन करपाक जाता. आतां थिंगा ती कंप्लेन म्हणजे फॉर्म भरची पडटा. एक म्हणजे DIR जशें पुलिसीन FIR आसता हांगा DIR म्हणून आसता. ते फॉर्म भरपाचे आपल्याक अशे त्रास जाता ते त्रास शारिरीक त्रास जावं किंवा मानसीक त्रास जावं. खूब फावटी आमकां इतलें समजना की शारिरीक त्रास चड सामके रोखोच रावता तेन्ना आमी चड पळोवंक वयता पूण ते इलेले हें करता पळय तेन्ना इतले व्हडले जावंक पावता ते. सो देखून ह्या कायद्याच्या अंडर शारिरीक त्रास मानसीक त्रास आर्थीक त्रास हे सगळे घरगुती त्रास जावन आसा आनी हाचेर एक बायलेन BDO कडेन वचूंक जाता आनी ही फॉर्मां भरून की आपल्याक अशे त्रास जाता तितून टीक मार्क करपाचे खंयचे त्रास जाता ते. तिका त्रास जाता बायलांक जनरली त्रास जाता ते बरयल्ले आसा आनी तिका टीक मार्क करपाचे खंयचे ताका लागता ते तिका कितें उपाय जाय तो आनी मागीर ते BDOन ते फॉर्म कोर्टाक धाडपाचे. कोर्टाक पळयतकच ही केस 60 दिसां मरेन काबार करूंक जाय जाल्यार हो कायदो आसा. आतां जर BDO तुजी एक्शन घेयना आपलें एक्शन घेयना किंवा कोर्टान ऑर्डर दिली समज आनी BDO सांगलें अशें करपाक जाय आनी BDO करना जाल्यार BDOचेर कंप्लेन करपाक जाय. कित्याक कायदो आसुनूच फायदो ना. कायद्याचो आमी वापर करपाक जाय. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस.